पणजेचे क्लब नॅशनल बिल्डिंगेची माळी कोसळ्ळी. भितरले 2 दुकानांचे बरेंच लुकसाण जालां. उटंगाराच्या पावसान ती फुगिल्ली. वेल्या मजल्याचे वण्टीचो भाग आनी मदेराची माळी कोसळिल्ल्यान रेस्टॉरंटाचें बरेंच लुकसाण जालें. आयतार आशिल्ल्यान लोकांची यो वच तितली नाशिल्ली म्हूण बऱ्यान सुटलें. बिल्डींग 100 वर्सां मायज पोन्नी जाल्ल्यान बरेंच काम उरलां. कोणेच तातूंत लक्ष घाल्लें ना. फुडल्या पावसांत हे बिल्डिंगेचो फुडार कितें हो बिल्डिंगेंतल्या लोकांक अजुनूय प्रस्न. सरकाराचो आदार घेवपाचे यत्न सध्या सुरू जाल्यात. पणजे क्लब नॅशनल बिल्डिंगेची माळी कोसळ्ळी. उटंगराच्या पावसान ती फुगिल्ली. वयल्या मजल्याचे वण्टीचो भाग आनी मदेराची माळी कोसळिल्ल्यान रेस्टॉरंटाचें बरेंच लुकसाण जालें. फायर ब्रिगेडीन थंय वचून तात्पुरतो उपाय म्हूण कापोत घालून उक्तें पडिल्लें पागेर धांपलां. बिल्डींग थंयच्या पसरकारांक सुरक्षीत आसा वा ना तें आतां PWD थारायतली. I think so. The PWD officials will be in a better positions. The structural engineer will be in a better positions to tell whether the building is safe. And in fact, this operation we started at about 5 o'clock, and it ended at nearly after 4 hours of it. बिल्डिंगेक 100 वर्सां मायज जाल्ल्यान बरेंच काम आसा. आतां मेरेन कोणेच तातूंत लक्ष घाल्लें ना. सरकाराचो आदार घेवपाचे यत्न आतां चल्ल्यात. We have applied to Art and Culture through government to give us 1 crore proposal under their scheme in around January, February. So we should get that scheme. क्लब नॅशनल ही 102 वर्सां पोन्नी वास्तू, पूण खासगी आशिल्ल्यान ती सरकाराच्या दायज बिल्डिंगेच्या वळेरेंत येना. बिल्डिंग सांबाळूंक महापालिकेन फुडें सरचें म्हूण इतिहासाचे जाणकार मागतात. See, when there are private clubs and all, maybe the state government cannot intervene and list them as heritage. But what I would suggest is the CCP, who is the authority, should have some mechanism in place by which they aid the private agencies to conserve their heritage structures. सरकारान सल्लागार नेमून असल्यो इतिहासीक दायजाच्यो वास्तू सांबाळूंक येवजण करची म्हूण प्रजल मागता. They should employ a conservation architect or any person who is qualified in conservation techniques should be employed. मिडियान हाचेर मुख्यमंत्र्याक विचारलें. लक्ष घालता म्हूण ताणें उलोवन दाखयलां. कोसळूंक लागिल्ले बिल्डिंगेचे सुरक्षेचो प्रस्न उप्रासला. 101 वर्सां पोन्नी जाल्ल्या ह्या बिल्डिंगेचें काम करपाक, ती सारकी करपाक अजून मेरेन कोणेच लक्ष घाल्लें ना. प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस. म्हापशेचे रस्त्या कडेच्या गाडेकारांक पयल्या मजल्यार धाडपाचो सल्लागाराचो प्रस्ताव पालिकेन भायर मारलो. गाडेकारांक सध्या रस्त्यार धंदो करूंक मेळटलो म्हूण नगराध्यक्ष सांगता. म्हापशा मार्केटा खातीर मास्टर प्लानाचेर पालिकेची खासा बसका जाली. कांय बाजारकारांक मास्टर प्लाना विशीं दुबाव आशिल्ल्यान सगळ्यांक विस्वासांत घेवन निर्णय घेवचो म्हूण पालिकेन थारायला. बसकेंतल्यो सुचोवण्यो सल्लागारा मेरेन पावोवन मागीरच कितें तें पालिका थारायतली. म्हापशे बाजाराच्या नियोजीत मास्टर प्लानांतले बदलाचेर सुचोवण्यो सल्लागारा मेरेन पावोवपाचे सोमारच्या बसकेन थारला. गाडेकारांक आसा तेच सुवातेर दवरतले आनी फुलकारांक विश्वासान घेवनूच फुडें वतले म्हूण नगराध्यक्षान उलोवन दाखयला. जेन्ना फायनली आमचो कावन्सील तो ओके करतलो, म्हणजे आज ते मॉडिफिकेशन केल्या त्या प्रमाणे इट्स एज गूड एज मॉडिफायड. फक्त त्या प्रमाणे ते कन्सल्टंटान त्यो करेक्शन्स किंवा मॉडिफिकेशन्स करून कावन्सिलाक दाखोवन त्या प्रमाणे आमी तो सुडाक धाडपाक जाय. सो डेली वेंडर्स आमी 2 rows ऑफ शॉप्सच्या वयर ताणें जे सजेशन केल्लें इन द मास्टर प्लॅन दॅट वी हॅव नॉट एक्सेप्टेड. सो डेली वेंडर्स वील रायट नाव रिमेन वेर दे आर ऑन द स्ट्रीट्स. ही फ्लावर मार्केटच्या बाबतींत लोकांक विश्वासान घेवपाचें, ते स्टेक होल्डर्स जे भितून बिझनेस करता तेंच्या कडेन एक इंटरॅक्शन घेवपाचें, त्या बेजिसचेरूच फुडें वचपाचें. सल्लागारान मास्टर प्लानांत बदल केल्या उपरांत तो पालिके कडेन मान्यताय घेतलो. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. पर्यटन मंत्री परसेप्ट कंपनीक फुडें काडून मिडिया आनी विरोधकांचो आवाज चिड्डुपाचो यत्न करता असो आरोप एनसीपीचो मुखेल म्हणयारो ट्राजन डिमेलोन केला. पर्यटन मंत्र्याचेर पेंट हावस प्रॉपर्टी आनी जमीन गैरवेव्हार प्रकरणांत ट्राजनान 1 सप्टेंबराक हायकोर्टांत अर्ज घाल्लो. ते उपरांत अचानक 6 सप्टेंबराक सनबर्नवाल्या परसेप्ट कंपनीन खंय ट्राजना आड मानहानीचो दावो केला. हो योगायोग आसूंक शकना. पर्यटन मंत्री विरोधकांचो आवाज चिड्डुपाक सोदता म्हूण ट्राजनाचो दावो. I have filed a writ petition in the Bombay bench of the High Court against Dilip Parulekar, against his brother Pramod Parulekar for usurping land, and this writ petition came up on the 1st of September when notices were issued.
And the notice served by the lawyer of Precept is dated 6 September 2014. Are these coincidences? After my writ petition has come up. So what is exactly happening here? Muzzling my voice is okay, but implicating the press and trying to muzzle the press too? Whether they are backdoor tactics of the tourism minister to muzzle the media and my voice. Because he's directly connected to it. Again I am questioning. He's directly connected to it. The whole press conference is taken against him. He's silent. He has never ever come to the press and denied it. Why does he not open himself for an investigation of the valuation of the penthouse? पेडणे हायर सेकंडरी टॉयलेटी खातीर नवी टाकी बांदपाची नाशिल्ल्यान त्या वाठारांत लोकांक कसलेच त्रास जावचे ना अशें हायर सेकंडरीचें वेवस्थापन म्हणटा. कांय थळाव्यांनी हरकत घेतिल्ल्यान पालिकेन स्कुलाचे टॉयलेटीचें काम बंद उडयलां. ताका लागून 400 पालक चाळवल्यात. हें काम बेगिनात बेगीन सुरू करचें म्हूण पालक संघटना मागता. पेडणे सरकारी उच्च माध्यमीक शाळेत 400 विद्यार्थी आसात. थंय फकत 2च संडास आशिल्ल्यान विद्यार्थी आनी शिक्षकांचे बरेच हाल जातात. टॉयलेट असल्यामुळे सगळ्यांना प्रॉब्लेम होतो. एवढी मुलं आहेत आणि गर्दी असल्यामुळे सगळ्यांना ॲडजस्ट होत नाही जायला. हा एक मोठा प्रॉब्लेम आहे. सगळ्या मुली तिथे ॲडजस्ट होत नाहीत. ताका लागून आमकां एकदां भायर वयचें पडटा. जर न्यू टॉयलेट जाल्ली जाल्यार आमकां ते प्रॉब्लेम्स जावचे ना. हायर सेकंडरी कडेन 2च टॉयलेट आहात फक्त. 400 जवळ 400 भुरगीं आहात. 200 लेडीज आहात, 200 बॉयज आहात आणि वयल्यान स्टाफ आहा लेक्चर बेसीस आणि थोडो पिवन लॅब असिस्टंट आणि तेंच्यांनी ह्या टॉयलेटीक खंय वचपाचें हो प्रश्न निर्माण जाल्लो आहा. सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालय संडास बांदता मात नवी टाकी बांदिना. त्या खातीर ह्या संडासाचो कोणाकूच त्रास जावचो ना अशें विद्यालयाचो उपप्राचार्य सुभाष मांद्रेकार म्हणटा. हांवें न्यू चेंबर बांदपाचें हितून ना. आमकां फक्त एडिशनल रूम भितर जाय टॉयलेटान. जे खातीर जे आमचे जे टॉयलेट आसा ते भुरग्यां खातीर पावना, स्टाफा खातीर पावना. त्या खातीर आमी एडिशनल रूम बांदता आनी ते सेम चेंबराक जॉयन करता. आनी जे चेंबर आमचे कडेन एक्जिस्टींग आसा त्या चेंबराचे केन्नाच तांकां डिफिकल्टी येवना, केन्नाच वास येवना. आनी ह्या स्कुला कडेन तरी त्या बद्दल आजुनूय एकूय कंप्लेन येयल्ली ना. कांय लोकांनी कागाळ केल्ल्यान सध्या संडासाचें काम बंद पडलां. त्या खातीर विद्यार्थी चळावल्यात. पेडणेच्यान विनोद मेथर. घेऊ एक विराम.